धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. दुसऱ्या सोनवारा आंतियोकेचें ओगळें उणें आख्खें शार देवाचें उतर आयकूंक एकठांय जालें. इतली उरपोंज पळोवन जुदेव लोक नाटकायेन भरलो आनी निंदा करून पावलो सांगतालो ताचेर आडवें तिडवें उलोवंक लागलो. तेन्ना पावलोन आनी बार्नाबासान काळजीदारपणान म्हणलें, देवाचें उतर आमी पयलें तुमकां परगोट करूंक जाय आसलें, पूण तुमी तें मानून घेनात देखून आनी सासणाचें जिबीत तुमकां फावो न्हय म्हूण तुमीच निवाडो घेतात देखून आतां आमी विदेशांचे वाटेन चल्ल्या. कित्याक अशें आमकां सर्वेस्परान फरमायलां. पृथ्वीच्या शिमापर्यान तुवें तारण पावोवचे खातीर राष्ट्रांचो उजवाड हांवें तुका नेमला. हें आयकून विदेशी खुशाल जालीं आनी देवाच्या उतराक तांणी मान दिलो आनी सासणाचें जिबीत जोडूंक आदीं फुडें नेमलोलीं आसलीं तितल्यांनी भावार्थ धरलो. हे परी देवाचें उतर सगळ्या गांवांनी शिंपडतालें, पूण जुदेवांनी थोड्या भोक्तिवंत आनी उंच कुळयेच्या बायलांक आनी शारांतल्या फुडाऱ्यांक उचांबळ केली आनी पावलूक आनी बार्नाबासाक पिडापीड दिवंक आनी आपल्या प्रांतांतले भायर घालूंक हुस्कायलीं. देखून ते जुदेवांचेर आड आपल्या पांयांचो दुल्लो फाफडून इकोनियेक गेले, पूण शीस खुशालकायेन आनी पवित्र आत्म्यान भरले. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रोचून गांव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केलीं ओचोरयां उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावड्यान जोईत व्हरून सोडवण दिली. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलचे कुळये थंय आपलो थीर विस्वासी मोग मोनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे घोणघोणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घोडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. उद्गार. सोमी म्हणटा, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातोल्यात आनी तुमकां सोत कळोवन येतोलें. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमकां म्हजी वळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची वळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हणलें, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका परतीपाळ केलो, फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसां आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना?
जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता? हांव बापा सोवे आसा आनी बाप म्हजे सोवे आसा म्हूण तूं सत मानिनाय? जीं उतरां हांव तुमकां सांगतां तीं हांव म्हजेच ओस्तोंगी उलोयना, पूण म्हजे सोवे आसा तो बाप आपलीं कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजें सोत मानून घेयात. हांव बापा सोवे आसा आनी बाप म्हजे सोवे आसा. कर्तुत्वांक लागून तरी सोत मानात. हांव तुमकां सोत सांगतां, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करतां तीं कर्तुत्वां आपुणूय करतलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलो, कित्याक हांव बापाशी वेतां. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलेंय हांव करतलों आनी अशी पुता सोवे बापाक मोहिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें करतलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.